तेजेर अजून पसून कांयच एक्शन जायना. तेंचे जाता तितले बेगीन तेंचेर एक्शन जावपा जाय अशी आमची मागणी आसा. जे आतां उलयले ते ट्रक ओनर उलयले, हांव एक सामान्य नागरीक म्हणून उलयतां, हांव एक गव्हर्मेंट सर्वंट, की ट्रक ओनरांनी जें कितें पयलीं केलें, हांव खुबश्या संस्थांनी काम करपी, मंडळांनी काम करपी, की हेच ट्रक ओनर, हेच मशीन ओनर आमकां खुबशे मदत करताले, संस्थांनी खुबशे मदत करताले, की केन्नाय जर तेंचे फुडें गेले जाल्यार कल्चरल कार्यक्रम म्हणा, आरोग्याच्या मळार म्हणा, खेळा मळार म्हणा, हेंची मदत आमकां सदांच आसताली. पूण आयज तांचेर पॅकेज मागपाची पाळी आयल्या, हें पळोवन खूब वायट दिसता. कारण हेच जे मनीस आमकां जाय तेन्ना पावताले, की कितले बरो हें तुमी ठरया म्हणटाले, आनी आयज ह्या पद्दतीन तांचेर पाळी येवप हें खरेंच एक दूख भोगता, की तांचे हे त्रास आसा ते जाता तितले बेगीन पयस जावचे. दुसरें म्हणजे आनी एक इनडायरेक्टली कशें आसा, की हांव गव्हर्मेंट सर्वंट, पूण हेच जे ट्रक ओनर म्हणा, पंच म्हणा किंवा सरपंच म्हणा, हे आमकां सरकाराक जेन्ना हांव इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक काम आसता थंय आमकां जे कितें वस्ती लागतल्यो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ट्यूबलायट म्हणा, चॉक म्हणा, हे स्वता आपूण हाडटाले आनी गांवांत घालपा लायताले. म्हणजे एक तरेची समाज सेवा जाताली. इवन म्हाका याद जाता की विनायक चोडणेकार म्हणटात ते, तांणी मेन स्वीच 35,000 हाडून आमकां डिपार्टमेंटाक दिल्लो, की एक बरो उत्कृश्ट आसा तो अजुनूय चलता. म्हणजे अशे तरेन हे सामाजीक मळार वावर करताले. पूण आयज हें एक वेगळें प्रकरण जाल्लें आसा आनी तें जाता तितलें बेगीन सुरू जावचें. तशें डिपेंडंट जे आसात, नुस्तेकार आसा तीं, नुस्तेकान जी येतालीं घरा कडेन ती पयलीं इसवण किंवा सांगटां बरें मोटें मोटें नुस्तें घेवन येतालीं, ती आयज बदल्ल्या, आयज फक्त ताल्ले बिल्ले घेवन येता. ती म्हणटा की आयज तें गिरायक ना. तेन्ना हो डिपेंडंट जे आसा ते तांचोरय तो फरक जाल्लो आसा. म्हणजे हेजेर एक कितें तरी एक ठोस उपाय काडचो आनी ह्या लोकांक म्हणजे मायन ओनर आमचे ट्रक ओनर जे आसात तांकां जाता तितले बेगीन मदत करची, ताचे वरवीं ते परत आमकां मंडळांक, संस्थांक आनी अशा नुस्तेकारांक मदत करपाक शकतले. पर्यावरणाचेर आज हांगा विशय जालो. तशें पळोवंक गेल्यार ह्या पर्यावरणवाद्यांनी ह्या मायनींग एरियेक येवन पळोवचें की आमचे जे मायनींग नासतना जे जमनी आसात थंय आमी काजू रोयतात, आंबे रोयतात, चिकू रोयतात आनी हें लायतात, दुसरे परसबाग करतात आमी. त्या हातूंतल्यान पर्यावरणाची राखण जायना काय कितें? होय एक मुद्दो तितलोच उपस्थित करून दिसता. हे कळंगुटे रावतात आनी कोण डिचोले रावता, तांणी कितलीशे पर्यावरणा खातीर झाडां लायल्यात ती तेणी हांगा सांगपाची गरज आसा. आज फाटलीं कितलींशींच वर्सां साकून आमी हांगा काजू लायतात, हे त्यो आमी उत्पन्न करतात. एकादें झाड मारलें जायत आमी त्या वाठारांत 4-5 काजूची झाडां लायतात. त्या हातूंतल्यान 5 झाडां तयार जातात. एक झाड रानवटी झाड मारलें जाल्यार 5 झाडां आमी लायतात, काजूची झाडां लायतात. तातूंतल्यान आमकां उत्पन्नय मेळटा आनी पर्यावरणाची राखण जाता. अशे तरेन हांगचे जे विलेजीचे लोक जे आसात, मायनींग बेल्टाचेर जे लोक आसात, ते पर्यावरणाची तितलीच राखण करतात. हें म्हाका हांगा मुद्दम सांगन दिसता. कित्याक हे पर्यावरण नश्ट करता म्हणा, ताणें कितलीं झाडां लायल्यात ती तेणी जाहीर करपाची गरज आसा. तेणी ती जाहीर करची. हांव अशें तांकां आव्हान करतां हे वेळार. नाजाल्यार हांव दाखयतां, म्हजे घरा कडेन यो, म्हजे भाटांक यो, हांवें कितलीं झाडां लायल्यात तें हांव तांकां मेजून दाखयतां. हांवें कमीत ते 1000 तरी झाडां लायिल्ले कडेन आसतलीं. म्हजी काजू आसा, माड आसा, पणस आसा, आंबे आसात. हें हांवें 1000 तरी लायल्यां आसतलीं. तेणें कितलीं लायल्यात ती तेणें दाखोवचें. आमी येतात ताचे बरोबर, येवपाक तयार आसात. हें म्हजें तांकां जाहीरपणान आव्हान आसा ह्या वेळार. पर्यावरण म्हणून तुमी लोकांक त्रास करतात, गोंयचे टोटल जनतेचेर हो आघात जाल्ले कडेन आसा. हो आघात आतां हेजे फुडें आमी सोंसून घेवपाची तयारी ना. ह्या पर्यावरणांनी हेंय तितलीच ह्या दक्षता घेवपाची गरज आसा. आनी हे लोक जर एक फावटी जर उठले जायत जाल्यार हांची धडगत उरची ना. म्हाका जाल्यार हें आतां सामकें तांकां शेवटचें सांगन दिसता. पर्यावरण म्हाका हें सांगात, आतां एक जनावर बिबटो वागत धरात शहरां येता, तो जर एक मनशाक जर मारले जायत जाल्यार ताका कितें ख्यास्त आसा? तेच जर आमी जर वचून जर एका मनशान वचून जर ते रानाक वचून जर ताका मारलो जाल्यार आमकां बेडी घालून भितर उडयतले. म्हणजे हो मनीस जातीचे अन्याय न्ही. आमी पर्यावरण अभयारण्य कितली म्हणून जर राखून दवरपाचें आनी आमी मनशांनी कितें करपाचें? मनशान खंय वचपाचें? ही जमीन जी आसा, ही जमीन आसा ती आमकां मनशांकय राखपा खातीर आनी जनावरांकय राखपा खातीर आनी झाडां पेनां आनी लावपा खातीर सगळ्यां खातीर आसा. तेन्ना सगळ्यांनी हे विचार करपाची गरज आसा की सगळें समतोल राखपाची गरज आसा. पर्यावरण राखचें, जनावरांकय राखचें आनी मनशांकय राखचें. ह्या हातूंतल्यान मनीस हो बुद्धिवान आसा. मनीस जें कितें करता तें बुद्दीन करता, जनावरां बुद्दीन करिनात. म्हणटरी ही बुद्द लोकांची पाड घालपा खातीर वापरची न्ही ह्या पर्यावरणवाद्यांनी. हें म्हाका तरी हांगा सांगन दिसता. We are almost coming to an end of today's program. As usual, as it happened in other villages,
here also the main accusation for all this imbroglio is against the environmentalists. There was a general demand and anger towards the environmentalists, general demand saying they should come to the villages and see the actual ground level situation, and then only they should decide either to go to the court or to the government or do whatever they like. Another point which was raised today is the people who are engaged in mining are doing more work for the protection and the growth of environment than these environmentalists, because it is these people who plant trees, who take care of the trees. And one or two of them said they have planted thousands of trees. They openly challenge any environmentalist in Goa to say whether he has done equal work. Another important point that was made here was by Nilesh Cabral, saying that he is trying to bring a resolution in the assembly which should be passed unanimously, that the mining in Goa should start as soon as possible. And this resolution by the assembly should go to the central government and to the Supreme Court, because to my knowledge no other state in the country has its assembly which has passed a resolution in case of supporting the mining. You must remember one thing, in Goa, this is the only state in India which has seen very peaceful but large scale massive agitations in favor of mining, not against mining, whereas in all the other states there have been agitations against mining. And another last point which has been made, a very important point, that people have taken the lead and they are now going to Delhi to hold a dharna. They require financial assistance and not many people have come to give them financial assistance, and through this medium they are making a public appeal that people who have means to do this should come to their help and give them financial assistance. And the last and the most important point which most of the people have emphasized today is that it is the mine owners who have failed to come to the help of the people in this hour of need. It is they who should do something. Government is doing whatever is possible, but in addition to the government, the mine owners also should come with a good heart and come forward to give very generous help to truck owners, to barge owners and to shopkeepers, etc., whoever is affected by this mining. Today's discussion was very nice, very calm and very sort of vocal and articulate and to the point, and there were many important suggestions. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं, सावड्डेकाराक, आनी तुमी येवन हांगा तुमची मतां मांडली, बरी टू द पॉयंट उलयले, सांगिल्ले 3-4 मिनटां भितर तुमकां कितें रावपा सांगपा जाय तें सांगलें, आनी आयचें आमचें डिस्कशन बरें जालें. देव बरें करूं. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, अजून कशे रावले वोगे. हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जाऊ दी जागे, दगदगून जाऊ दी जागे. जायात जागे, गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे.